Geet Gyoya, page number 9, A20. Misa tabir lagi pada yakni kadam bitor sorta sogli borsa yau kadita misa bete doya sata. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात, जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हाजीर म्हूण जाल्या, देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान तो दाखयता ती वाट आमी चलूंक फावो जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस आनी काजाराचे दीस जे समोर रमतात, तांचे पासतपूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागणी करुया. आनी खेरीत भाशेन आख्खे संवसार पासत जे कोरोना व्हायरस पिडेंत म्हूण आसात, तांकां देवाचे स्पश्टान ती नितळ निर्मळ जावन परत आदले भाशेन आपले जिवीत जिवंक फावो जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव जावन आसा मोगाची खुणा. तेन आख्ख्या संवसाराचो मोग केला आनी मोगाक लागून ह्या संवसाराची रचना आपलेच सारकी मनशांक म्हूण तेन ह्या संवसारान धाडलो आनी ह्या मनशांची सोडवण करूंक आपल्या एकल्याच पुता जेजूक मोगाची वाट तयार करून ती वाट आम्हा सोमेस्तांक दाखोवंक कशे भाशेन आमचें जिवीत मोगान आमी फुडें व्हरूंक जाय म्हूण तो आमकां सदांच म्हूण दाखयता. मोगान जिवंक खूब कठीण, तरी पूण हीच जावन आसा देवाची व्हड आज्ञा. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुवें एकामेकांचो मोग करूंक म्हूण जाय. आमच्या जिवितान आमी मोग करूंक प्रयत्न म्हूण करता आनी तशेंच आमकां मोग जावं म्हूण पूण आमी जाणू. तरी पूण बरेच फावट आमच्या स्वार्थाक लागून आमी केन्ना केन्ना दुसऱ्यांक मोगाची खुणा म्हूण दाखयता, पूण जेन्ना परतून आमकां तोच मोग फावो जायना, आमी एके भाशेन हेट्रेड जेलसी म्हूण आमच्या भितर म्हूण उत्पन्न म्हूण जाता. तरी पूण देव आमची सगळीं मनां काळजां समजून घेता आनी परतून आमकां आपल्या गोपान हाडटा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आतां आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. तूं मोग आनी मोगूच म्हूण आमचो देव, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. हातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो. ह्या मोगाळ बापाची आमी खरीं भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुज्या मोगान जिवंक जेजून भासायलेलो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी आमी घेवंक. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं, तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू कोर्नेलियाच्या दारा कोराच्या उमऱ्याशी पावतोच कोर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सरकोच सोरपोटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणलें, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता
आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रून अशें उलयतात थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचे देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनोद केल्ले बावार्थी तटाकले, कित्याक ती आवट्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं. ते तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो आसा. म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडोवंक येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताजे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमचे देवाची सोडवण फांकली म्हणया. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्परान रचून गाव नवे गीत सुंदर सोबीत ताणें केली अचर्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवून दिली. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे खुलेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. बागेवन जुवांवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या ओपुरबायच्या भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवांत हांव जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Que devo te udarmo, amcha somia Jezuci. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं.
सांजो वापर म्हणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवेनूय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळात आनी ताच्या मोगान हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करचो. कोण जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटलो, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडलात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमलात ती तुमी नेमल्यात की तुमीच वेचे आनी फळां दिवची, थोगतात तसली फळां. अशें म्हजे नांवा बापान कडेन तुमी मागतात तितलेय तुमकां तो दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, खेरीत भाशेन जे शुभ वर्तमान आमी आयकलां, त्या शुभ वर्तमानांतल्या उतरां वरवीं आमी जेन्ना आमच्या जिविताचेर नियाळ म्हूण करता, खरेंच देवानूच आमकां सगळ्यांक विचून म्हूण काडलेलीं आसात. ह्या संवसारान जेन्ना आमकां येवंक म्हूण जाय, आमचो जल्म म्हूण जावपाचो आसा, आमकां आमचे रिलिजन्स चूज करूंक जायना. आमी क्रिस्ती भावार्थी नातर वेगवेगळ्या धर्मांची मनशां जे ह्या संवसारान जियेतात ती देवाच्या आज्ञा प्रमाणे देवाक जाय त्या कुटुंबान आमी येता. आनी मागीर त्या कुटुंबा वरवीं आमचो भावार्थ जो देवान आमकां दिवचो आसा तो आमकां मेळटा. आमची आवय बापूय आमकां तो भावार्थ शिकयतात, त्याच भाशेन मागणें करूंक म्हूण शिकयतात. आनी खरेंच देवाचो मोग जो जावन आसा तो आमकां पयले सुवातेर आमचे आवय बापूय वरवीं आमकां मेळटा. पूण जशें जशें आमी वाडत वयता, आमी चिंतता, आमी शिकता, आमचें गिन्यान म्हूण वाडटा, आमी बरेच फावट आमच्या चिंतना वरवीं मागीर आमी वावरूंक म्हूण लागता. आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो चिंतना येतात, जे एके भाशेन अनुभव जावन आसात, एक्सपिरियन्सीस आसात, ते वरवीं आमी जिवंक म्हूण लागता. जर आमच्या जिवितान बरे एक्सपिरियन्सीस आसात तर आमी सदांच तोच मार्ग म्हूण धरता. पूण आमच्या जिवितान जर नॅगेटीव एक्सपिरियन्सीस येतात, आमी दुबावान म्हूण पडटा. खरेंच हो मार्ग म्हज्या जिविता पासत बरो जावन आसा काय ना. आनी बरेच फावट आमी देव आमकां दाखयता ती वाट आमी चुकता आनी बरेच फावट आमी पातकांनी म्हूण पडटा. आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमचे दोळे उक्ते करून आमकां दाखोवन म्हूण दिता. देव जावन आसा मोग. त्याच मोगा वरवीं तेन आमकां ह्या संवसारान म्हूण धाडला. जसो तेन आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासत मोगा खातीर तेन ताका धाडलो. जेजून खरेंच आपल्या जिविता वरवीं आम्हा समेस्तांक सदांच मोगान रागोवंक म्हूण शिकयला. आनी तेच तो आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां ती आज्ञा म्हूण दिता. आमी जर खरेंच आख्ख्या संवसाराचो मोग म्हूण करूंक जाय, तर जसो जेजून आमकां मोग करून म्हूण दाखयला, त्याच मोगा वरवीं आमी दुसऱ्यांक तोच मोग म्हूण दिवंक म्हूण जाय. एकदां भाग्यवंत कोलकाताची तेरेजाक एका
व्हड मनशान म्हूण विचारलें, हें सगळें कितें तूं कित्याक म्हूण करताय? आनी तीन जाप दिवन ताका म्हटलें, जसो हांवें जेजूचो मोग म्हज्या जिवितान अनुभवला तोच मोग हांव ताच्या सगळ्या भुरग्यांक दाखोवन म्हूण दिवंक सोदतां. आनी त्या मनशान ताका परतून विचारलें, तर हांवें कितें म्हूण करपाचें? आनी मदर तेरेजान ताका जाप दिवन म्हटली, सगळ्या भुरग्यांचो एक सारको मोग कर. तुज्या कुटुंबान भुरगीं आसात तांकां एक सारको मोग दाखय आनी तेच जावन आसतली देवाची व्हड खुशालकाय. आमच्या जिविताचेर जर आमी नियाळ म्हूण करता, खरेंच आमी सगळ्यांक एक सारको मोग म्हूण दाखयता. खरेंच म्हूण आमी जेन्ना दुसऱ्यांचो मोग म्हूण सोदता, आमी कितें म्हूण पळोवंक म्हूण सोदता, कितें म्हूण आमकां खरेंच आमच्या जिवितान जाय. जेन्ना मनशां आमकां समजून म्हूण घेता, आमी चिंत्ता ती मनशां म्हजो मोग म्हूण करतात. जर मनशां आमकां कितें बरें दाखोवन म्हूण दितात, तर आमी चिंत्ता हीच मनशां म्हज्या आदाराक रावतली आनी म्हाका ती सोडवण म्हूण दितली. पूण देवाचो जो मोग जावन आसा त्या भाशेन कोणूच आमकां खरोच मोग दाखयना. बरेचशे मनशांच्या जिवितान एक स्वार्थ म्हूण जावन आसा. स्वार्थाक लागून आमी केन्ना केन्ना दुसऱ्यांक मोग दाखयता, पूण जर तो मोग आमकां परतून म्हूण मेळना तर आमी रागान म्हूण रावता. जेन्ना भुरगीं घरान आसतना ती कितें वायट बी करतात, वायट दिशेन म्हूण वेता, आमी रागान तांकां शिडकयता. पूण तरी पूण जर आमकां खरेंच देवाचो मोग आमच्या जिवितान आमी एक्सपिरियन्स म्हूण केल्लो आसा, जेजू जेन्ना आमी वाट चुकता तो आमकां आपलो राग दाखयना, पूण मोगान तो रावता. केन्ना म्हूण आमी आमचें जिवीत बदलतल्या आनी परतून ताचे सरशी येतल्या म्हूण. आनी खरेंच तोच जावन आसा खरो मोग. आनी त्या पासून देवान आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तो मोग दिल्लो आसा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या आख्ख्या संवसारान आमी जियेता आसतना खरेंच एकामेकाचो मोग करूंक खूब कठीण. कित्याक मनशां जे भाशेन केन्ना केन्ना वायट उतरांनी आमकां जाप दितात, आमकां राग म्हूण येता. आनी जेन्ना मनशां आमकां समजून म्हूण घेयना, आमी चिडटा आनी त्या भाशेन आमी रावता. आमकां जेन्ना दुसरी मनशां आमच्या जिवितान व्हड जातात, आमच्या जिवितान आमी जळटा आनी त्या पासून दुसऱ्यांक सकयल उडोवंक आमी फाटीं सरना. पूण देव आमकां मोगान आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आपयता. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना जे भाशेन देवान आमकां आपलो मोग अपुर्बायेन आनी पूर्णपणे दाखोवन म्हूण दिल्लो आसा, तोच मोग सदांच आमच्या जिवितान आमी स्विकार करून दुसऱ्यांक सेवे चाकरे वरवीं आमच्या जिविता वरवीं तोच मोग आमी दिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळीं भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारये तांव जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासतांचें जिवीत. आमेन. देव जावन आसा मोग आनी तोच मोग तो सदांच आपल्या वावरा वरवीं आमकां तो दाखयता. पूण आमच्या स्वार्थाक लागून आमकां तें दिश्टी पडना आनी परतून आमी बरेच फावट वाट बी चुकता. पूण देव आपल्या मोगान आमकां घेवन परतून आपल्या उजवाडान म्हूण आमकां हाडटा. तर आतां आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो मागण्यो जावन आसात त्यो आमी आतां देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमच्या जोण एकल्याचे कोश्ट निर्फोल न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हें सोत आमच्या धर्मीक फुडारांनी पोरजेक धिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक
तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कश्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी परजेक न्हय कश्टाची पण स्वतंत्रतायेच्या जिविताचो अनुभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान आपल्या जिवितांतले अवगुण ओळखूंक घेवन तांतले मेकळे जावंक पुनर्जीवनपणाचे ते जिवे नमुणे जावंक आमी तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. भावार्थ जियोवप जावन आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती मुल्यां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आनी अशें क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकांच बापाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उत्सरलां ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तुजो मोग आमच्या जिवितांत स्विकार करून तोच मोग एकामेकांक दिवंक आमकां आदार दी. आनी तशेंच आख्खे ह्या संवसाराक जो तुवें रोचलाय आनी ताचो अप्रमीत मोग तूं करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमकां मेळ्ळल्या ह्या वॅक्सिना वरवीं तुजो आदार आनी कृपा आमा सोमेस्तांक दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 34 C15. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिला. सबाब सावनी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बापू तुझे उतर म्हणटा, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापू तुझे उतर म्हणटा, मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, खऱ्या आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवंक जेजू फुडें सरलो. हाचे परोस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत
पूण आम्हा दुस्मानां पासत खुर्सार आपलो जीव दिलो आनी ह्या उतरां चिंतना व्हरत्या मोगाचें बलिदान आमी आतां तुका समर्पिता आनी त्या बलिदानान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची कासा उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी. जेन्ना खुर्सा वयर तांणी आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णायक दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानांचो मेंढरो म्हूण ताणें आमकां दाखोवन म्हूण दिलां. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समर्पता. तुझे बरो जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवर मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैतार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनांच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सहभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 49 D6.
प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदांच जियेलो. तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जियोची म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण भोव करून ह्या सातोळ्यान ह्या तुज्या उतरा प्रमाणें चलूंक आमचे चालीन किरकोळ जिवीत तोखता तसली फळांनी सुफळ करूंक आनी असो जेजून भासायलेलो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अत्रेकता. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमच्या काळजांनी जिवंक धाड म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉनाक, जाणें हें मीस आमचे पासून भेटयल्लें आसा, प्रवचन केल्लें आसा आनी आमची काळजां जेजूचेर थिरायिल्लीं आसा आनी ताच्या मोगाचेर. आमी जाणो भयणीनो आनी भावनो, कितलो त्रास आमच्या लोकांक जायत आसा कोविडाक लागून. तर आमी थोडी काळजी घेवंक जाय. आमी सगळीं जाणां म्हणटा लॉकडावन करूंक जाय, पूण कित्याक लागून? कित्याक आमी घरांत रावंक जाय आनी आमची मातशी आमचो परामर्श करूंक जाय आमी. कित्याक कोवीड नाल्यार वाडटा आनी जांचे कडेन ते वायरस आसा तांकां केन्नाय समजना, एसिम्प्टोमॅटीक म्हणटा आमी, आनी ती मागीर दुसऱ्यांक ती दिता. ताका लागून हे भाशेन तें वाडत आसा. आनी आतां नवे ताचे प्रयोग स्टार्ट जालेले आसा. लोक रोखडोच मोत्ता. ताका लागून मातशी आमी काळजी घेवया. थोडे दीस आमी घरांतूच रावया, जाय जाल्यार भायर वचपाचें येवपाचें. पूण आमी तुमचे पासत सदांच हांगसोत्थान मागतले हांव. तर तुमी जाणा जायात आमची मिसां हे भाशेन आसतलीं. आयज म्हणना हितून आमी मीस तुमचे पासत 8 कोत्तले आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. 10:15 मीस आसचें ना. तर ही 3 मिसां आयच्या आयतारास पासत तुमचे पासत भेटयता. मागीर म्हणजे ह्या सुमारांत मिसां आमची तेच भाशेन. पयलें म्हणना हितून पवित्र बोजोण 5 6 इंग्लीश भाशेन मीस आनी 7 आमचे भाशेन मीस. 8 मीस आसचें ना. तर ही 2च मिसां आमी दवरतले हांव. तर तुमकां हे भाशेन घरापर्यंत तुमच्यान आमच्या मिसान वांटो घेवंक जाता आनी घेतात तुमी. तर तुमकां हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासत हांव मागता, तुमी आमचे पासत मागात. हो कार्य हो वावर आमी फुडें व्हरोंक जाय. तर आमी ते भाशेन एकामेकाक तेंको दिवया. मागण्याचो एकदम तेंको आमकां लागता आनी ताका लागून देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. चड करून आयज आनी गायन आमचे पासत केल्लें आसा तांकां आनी तुमकां सगल्यांक जी यूट्यूबाचेर आमच्या मिसान वांटो घेता तितल्यांकूय देव बरें करूं. 13 आमच्या दियोसिसीन उपवासाचो दीस आनी मागण्याचो दीस दवरलेलो आसा. सायबीण दीस फातिमा सायबीण. तर ते मनांत दवरात आनी 13 उपवास आनी मागणे आमी आमच्या लोकां पासत करया. सायबीण मायन आमकां ह्या कोविडांतली भायर काडची, ही पिडा पेस बंद करची म्हणून आमी तिचे कडेन मागणें करया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कसोंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक देन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 140 K2.